सगळी विरान सुरवातेक आमी गायन गावया. जेरुजाल्याक या ए 16 पान 8 ए 16 पेज 8. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां टायरन आल्मेदा हाच्या आत्म्या, लॉरेंटो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या, तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता ब्रँडसन वाज, लिन्स्टन फेर्नांडीस, ब्रँटन डिसोजा आनी मेल्विन फेर्नांडीस हांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळ बाबणीनो, देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमचो बाबाट वाडोवं आनी ताका आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक ताचे साक्षीदार जावं आमकां कृपा मागुया. आनी साबार पावटी आमचो बाबाट उणो जाला. आमी देवाचेर पात येवन जिवंक ना, बाबाटाक आमी गोवाय दिवंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मरां चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia Kaklutkon, Soumia Kaklutkon, Soumia Kaklutkon. Krista Kaklutkon, Krista Kaklutkon, Krista Kaklutkon. Soumia Kaklutkon, Soumia Kaklutkon, Soumia Kaklutkon. प्रार्थुया. आयज पवित्र सभा भाग्योन पॉलिकाप शास्त्री हाचें समरण करता. सर्वेस्परा सगळे सृश्टीच्या रुसणारा भाग्योन पॉलिकापान तुज्या धर्मशास्त्राक खरो बावाट तिरायेन उचारूंक तुवें बोळ दिलें.
आनी रोगशास्त्राच्या परिवारान ताका घेतलोय. जेजूच्या कोश्टा मोनाचे कालसीन आमकां वांटो मेळटाना उदार मनान हो वांटो घेवंक आमकां बोळ दी. हे वरवीं ताच्या पुनर्जीवनपणान सासनाक आमकां वांटेली कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबी जियेतानाच वडचुळिता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागियोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आयज वो फाल्यां अमक्या नगरांत आमी वेतल्या. थंय एक वरस भर धंदो करतल्या आनी खूब दुडू जमयतल्या. अशें म्हणटात ती तुमी म्हजें आयकात. फाल्यां कितें जातलें तें तुमी नकळत. तुमचें जिवीत म्हटल्यार कितें? तें एक बाफा पोरी. थोडो वेळ तो दिश्टी पडटा आनी उपरांत नान जाता. तुमच्यान म्हणूं येता तें इतलेंच. सर्वेस्पराक जाय जाल्यार आमी जियेतल्या आनी हे वो तें करतल्या. पूण आतां तुमचे मिजाशीन तुमी नाचतात आनी ही सगली मिजाश नश्टी. म्हणटच जो कोण कितें सारकें तें जाणा आनी तरूय तें करिना तो गुन्यांवकारी. देवाचें उतोरें. देवाचे मोडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. परतून म्हणुया. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. सगलीं राष्ट्रां आयकात. आख्ख्या संवसाराक रावतल्यांनो, बारीक लोक, मोठो, कुलवंत लोक, गिरेस्त तसो गरीब लोक, सगलीं तुमी चिंतान कान दियात. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. वायटा विघ्नाच्या वेला दुस्मानाची विकोटाय म्हाका वेडो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो. दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिजाश करतात. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपले जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाल तगूंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडान वेतलो तो वेतलोच. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. शानो मनीस मातयेक वेता तसोच पिसो आनी मुर्खो मरून सोमतात. आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून चल्ले. हें कोण न्हय जाणा. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. उद्गार. Sorvesforak, 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 सोमी म्हणटा वाट सत
आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Solves forax, 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 सर्वेस्व तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सगळी. जुवान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासतना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान बेजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलोवचो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wokene tuka Krista. स्टानो, आयज आमी बागेवन पॉलिकाप हाचें समरण करता. पवित्र सभा ताचो उगडास करता. बागेवन पॉलिकाप टर्की स्मिर्ना म्हणटा थंयसर तो जियेलो आनी देवाचें उतर ताणें थंयसर परगोटलें. 20 वर्सां हें देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितांत सांबाळलें, आपल्याचो बावाट जिवाळ केलो आनी तो दुसऱ्यांक परगोटलो. आनी मार्कूस नांवाचो हो एम्परर आसलो. तेन्ना थंयसर क्रिस्तांवांक जायतो दुमाळो फावो जालो. पिडापीड सुरू जाली आनी असल्या पिडापिडान आनी दुमाळ्यान बायगेवन पॉलिकाप देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितांत जियेतालो, बावाट ओकोण दवरलोलो आनी तो परगोडटालो. आनी जेन्ना ही खबर ह्या एम्परराक गोमली तेन्ना ताका धरून व्हेलो आनी ताका सांगलें, तूं क्रिस्ताक शिराबतलो, तूं क्रिस्ताची वयर कांयच उलोवचो ना, ताका परगोडचो ना, पूण उरफाटें तूं क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ताक शिराबतलो. आनी तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, 82 वर्सां हांव क्रिस्ताक वळखता. ताणें म्हज्या जिवितांत जायतें बरें केलां. ताणें म्हाका जायत्या देण्यांनी भरलां आनी आतां हांव ताका शिरापूं हें केन्नाच करचो ना आनी केन्नाच म्हज्या तोंडांतल्यान असलें येवचें ना, वायट येवचें ना. तेन्ना तो राजी ना जावन मागीर ताका लासून ताणें जिवेशी मारलो. रोग शास्त्री कसो तो मेलो. स्टानो, बागेवन पॉलिकाप जेजूच्या सांगाताक जियेलो. जेजू आयज शुवर्तमानान आमकां उगडास करता. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. जेजूच्या बागाक लागून तो जियेलो. ताणें वळखून घेतलें आपल्याचें जिवीत एक बाफा भाशेन, जें पयल्या वाचपान आमी आयकलां. ह्या दिसांनी दोव पडटा, सकाळीं तो दिसती पडटा, मागीर उपरांत दोव दिसना आमकां. ते भाशेन एका बाफा भाशेन आमचें जिवीत घोडी आज आसा, फाल्यां आसत ना, घोडी आतां आसा, मागीर आसचें ना. पूण हांगासर आमचो बावाट आमी सांबाळूंक जाय. बावाटाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. देवाच्या सांगाताक रावन आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक जाय. हें बायगेवन पॉलिकाप आयचें शुभ वर्तमान आनी देवाचें उतर आमकां पयलें वाचप उगडास करता. म्हणटूच आमच्या जिविताक
मोल मेवतलें फकत आमी देवा सोशी रावलीं जाल्यार, देवाच्या बागाक रावलीं जाल्यार, देवा बरोबर आमच्या जिविताची आमी पयण केल्ले जाल्यार आमकां देव आपल्याचो सांगात दितलो. म्हणटूच आमचे भावाटाचें जिवीत आमी जिवाळ करुया, हे आमच्या जिवाक मोल हाडुया. देवा सांगाताक रावून आमी ताचे बरोबर जिवंक प्रयत्न करुया. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक बोळ आनी कृपा मागून घेवया. निर्मोल भेट उंड्या सोऱ्याची बेटोरेक आमी गायन गावया. C26 पान 30 आनी 9, C26 पेज 39. म्हज्या बाबणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक बांदा तसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या जातले बलिदान आपल्या मनान खणी मोहिमेन आमच्या याकी पवित्र सुवेच्या दवा सर्वेस्वर म्हणून घेवन. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. बागेवन पॉलिकापाचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बोळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोयत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां भेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पॉलिकाप तुज्या रोगशास्त्र्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी वेचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सुपुनायक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या दुतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सवी तुका चोयचो सर्वेस्वराचे नामे येता ताकासो उत्सवी तुका चोयचो. बापा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें,
हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगटुया. सुमया जेजू, आमी वांगडो खाता आनी कासींतले पियेता, तितले पावटी तूं वय बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगटता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सणूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायोन बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सगळीं याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचणीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई बायगेवन सुजे, तुज्या पुतीच्या सांगाती बायगेवन दोन पुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्या महिमा गावंक आमकां फावो कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जिवितांत आमी बावाट सांबाळूंक, देवासोशी आमी लागीं रावन ताच्या बरोबर आमी जिवंक, ताच्या सांगाताक आमी आसूंक आनी हे वरवीं आमच्या जिविताक, ह्या पलक्या जिविताक अर्थ हाडूंक आदार मागून जेजून शिकवलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें राय आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेर पडूंक नाका, वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताणलेले निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबट्टान बरभाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकदांतली वाटाय. जेजून आमच्या समयान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जेदराच बोट चलयता सासनाच्या सासता. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सव्या आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककरूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककरूत कर.
देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. हो तो जिवा जेजू आमचो सरवंडार जो आमकां बाबाड जिवंक आमचे बरोबर जियेता आनी आपल्याचें तिकाण कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणजे काच उतरार म्हाका भलायकी मेवतली. जे भायर मोच्या देवा जेजू आमच्या काळजांनी शोधताना गायन गावया. D40 पान 70, D41 पेज 70. तुझे भायर मोच्या देवा Shantina moja opya, tujhe vai moja deva. Shantina moja opya, tu eklots makarakar, tu eklots adamita, tu eklots makarakar. Tu
उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रिदीच्या बापा पॉलिकॉप तुज्या रोगशास्त्र्यान तुजे सेवेक विस्वासी आनी कोश्टा मना जैती वोंद तुवें केलोय आमी शिवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैती वोंद कर ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. सो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार. Perpetuo